शिगांव हांगासर रानभाजी महोत्सव जालो। शिगांवच्या शाळेत हे रानभाजयांचे प्रदर्शन भरिल्ले। खासा करून गांवगिऱ्या वाठारांतल्या भाजयांचे प्रदर्शन या रानभाजी महोत्सवात पळोवपाक मेळ्ळें। शिगांव जाल्ल्या रानभाजी महोत्सवाचो हो खासा नियाळ। शिगांव गांवांत आसा जो बायोडायवर्सिटी रानभाजी महोत्सव हो ऑर्गनायज केल्लो आसा आनी शिगांव स्कुलान हो ऑर्गनायज केल्लो आसा। ठिकाण जे आसा शिगांव स्कूल आसा आनी हो ग्रामीण भागात आसल्या कारणान मोठ्या प्रमाणात हांगा रानभाजी कशी मेळटा, ग्रामीण भागात पावसाळ्यात कसली भाजी उत्पन्न जाता आनी त्यो कशी खाता ह्यो आनी कशी करप हे सगळे हांगा डिटेल्स बरयल्ले आसा। कोणी ताळकिळो करून हाडला, कोणी तेरे करून हाडला, कोणी अळमी करून हाडले, कोणी किल्ला भाजी करून हाडली। अशी वेगवेगळी भाजी हांगा पावसाळ्यात जशी खाता तशी हांगा पळोवंक मेळटा। आतां जे फाटल्यान आसा हांगा जे रानभाजीचे महोत्सव भरलेले आसा आनी स्थानीक आमदार आमचो डॉक्टर गणेश गांवकार हांगा येवन भेट दिल्ली आसा, तेणी तेजी पळोवणी केल्ली आसा। इवन हितून एक वैशिश्ट्य म्हणजे हर्बल टी, डायबेटीस जो मधुमेह आयज सबंद गोंयभर सबंद देशभर मधुमेह चलता, तो मधुमेहाचेर तेणी एक हर्बल टी असो प्रोडक्ट केल्लो आसा। एकदम बरो प्रोडक्ट आसा आनी बरें करून हांगा सगळे जे आमची ताळकिळो ग्रामीण भागांत जी उत्पन्न जाता तेरो केरी जावं वेगवेगळी भाजी ते भाजयेचो आज खास आस्वाद हांगसरल्या लोकांनी घेतलेलो आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर शिगांवच्यान एकनाथ खेडेकर।